Speaker, sir, I request to move that private member resolution, item number 4. Speaker, sir, the House strongly recommend the government to approach the appropriate agency of the center government with a specific proposals for one-time special grant of about rupees 5,000 crores for the systematic revival, protection, promotion of Khazan lands in 8 talukas. Being age-old agro-ecological and agro-economic system, which will help in creating self-sustainability of the state, and will take care of unemployment issue and generate robust revenue in the state. Since a huge part of the state, 18,000 hectares ancient Khazan lands remain neglected, mostly due to peculiarity of finances and to improve supportive infrastructure such as outer and inner embankments, sluice gates, creeks and backwaters, access roads, culverts, buildings, soil remediations, revival of plantation and irrigations. Speaker, sir. One minute. The resolution is before the House. Yeah, Udish can. Speaker, sir. खूब इम्पॉर्टंट आनी खूब गरजेचे हो जे रेजोल्युशन आमी घातला तें हे गोंया खातीर आनी गोंयच्या शेतकारां खातीर. आयज तुमी पळयलां आसतले आमचे जे खाजन आसा तें 3000 वर्सां पयलूचे हे खाजन लँड आसा आनी रिकमेंडेड बाय युनेस्को पासून की वर्ल्ड हेरिटेज सायट करपाक शकता म्हणून. सो इतले इम्पॉर्टंट जो खाजन लँड आसा तो खंय ना खंय आमच्या हातीभार वयता. आयज कितलीशी एरिया आमची जी खाजन लँडाची आसा ती फ्लड जाल्ली आसा. हे जे खाजन लँड आसा तितून एग्रीकल्चर, फिशीकल्चर जावं सॉल्ट, हॉर्टिकल्चर हे ऑक्युपेशन आसा. सरकारान हेजेर खूब वर्सां जाली निग्लेक्ट केल्ले आसा आनी तेकाच लागून हे खंय ना खंय आमच्या हाती भायर वयता. आनी जेन्ना आमी पळयता की कितें प्रयास करता, खूब कमिटीज फॉर्म जाल्यो, खूब कितें जालें, पण आजून पर्यंत हे खाजन जो लँड आसा हो आमच्या हातीन येयल्लो ना जावं हेजेर आमी रोवपाक शकना. खूब एरिया आसा जे आमी रोवपाक शकना. हे जे खाजन शेती आसा, हे खाजन लँड आसा, हे आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या जाणट्यांनी, जेंकां आमी गांवकारी सिस्टम जो आसलो, जो गांवकारी सिस्टम मागीर कोमुलदाद कोडार येयलो, ह्या सिस्टमाच्या थ्रू हे तयार केल्ले आनी मॅन्युअली आयज आमी पळयता आसतले कितली मशिनरी येयल्या आसतली. आमी बांद पासून बांदपाक मशिनरी येयल्या, जावं क्रीक क्लीन करपाक मशिनरी येयल्या. सो त्या टायमार इतली वर्सां तेंच्यांनी ते खाजन लँड तयार करपाक लागून इतली टायम काडलो आमच्या जाणट्यांनी आनी ते आयज खाजन लँड आमच्या फुड्यान आसा. आनी हे एक इकॉनॉमिकल मॉडल जो आसा जो आमकां रिवायव करपाक जाय, तेका लागून आमी हे आयज रेजोल्युशन घातलेलें आसा. आयज आमी पळयता की आमच्या जे खाजन लँड आसा थंय मँग्रोव्ज आसा, आमकां ते सपोर्ट दिता, पण जेन्ना एक्सटर्नल जे बांद्स आसा ते घडना नाल्यार ते मोडून वयता आनी आमची शेतां बुडटा. आनी शेतां बुडल्या कारणान ती खाजन लँडान मँग्रोव्ज वाडटा आनी ती फुडें फुडें येता आनी अशी कितल्याच कडेन जाल्ली आसा मँग्रोव्ज वाडोवन वाडोवन आमची खाजन लँड रोवपाक पासून शकना, अशें खूब कडेन जाल्लें आसा. जेन्ना आमी पळयता आजून पर्यंत जे डॉक्युमेंटरीज सरकारान तयार करपाक जाल्ली, ह्या जो इंडस्ट्री आसा, खाजनाची जी इंडस्ट्री आसा हेजेर डॉक्युमेंटरी तयार करपाक जाल्ली, आजून पर्यंत ती डॉक्युमेंटरी तयार जाल्ली दिसना. कारण खंयच आमकां बरयल्लें ना की ही डॉक्युमेंटरी घेवन आमी हे खाजन रिवायव करून हे फुडें वचूंक शकतले म्हणून. टोटल सरकाराचो फेलियर जाल्लो आसा आनी हो फेलियर वाडत चल्लेलो आसा आनी हे खंय ना खंय आमकां रिवायव करपाची खुबशी गरज आसा. जेन्ना आमी पळयता आयज खूब आमची फर्टायल खाजन लँड सबमर्ज जाल्या. आमची टोटल 600 स्विच गेट्स आसा. आयज 600 स्विच गेटाची कितली स्विच गेट सारकी आसा, कितली मोडल्या, खंय बुडल्या, हें कोणाक खबर ना. 140 टेनंट एसोसिएशन आसा आनी ती फंक्शनल आसा काय ना हें लास्ट टायम हांवें सांगलेलें की कितलीशी फंक्शनल ना, एजीएम मिटिंग्स जायना, तेंची लिस्ट जायना, फॉर्म 3 जे आसा ते अपडेटेड जायना आनी कितली वर्सां जाली, 3 वर्सां जाली खंय एकूय जावंक ना, 5 वर्सां जाली एकूय जावंक ना. सो आख्ख्या गोंयान अशें जे आमचे रजिस्टर्ड फार्मर जावपाक जाय ते जावकूच ना, टेनंट जावकूच ना. सो हे सरकारान खंय ना खंय धोरण घेवपाक जाय आनी फुडें व्हरपाक जाय. स्पीकर सर, थोडे जाण म्हणटाले की हांवें 5,000 करोडाचे हें रेजोल्युशन मूव केल्लें आसा सेंटर गव्हर्मेंटा कडेन फंड घेवपाक. थोडे जाण आसतले, सीएमूय म्हणटालो की हो 5,000 करोड मागता, कोण दितलो 5,000 करोड. हांव तेका लागून स्पीकर सर एक एग्जाम्पल दिवपाक सोदता की
हे कितले गरजेचे आसा ते जे आमचे खाजन लँड आसा जो खाजन शेती आसा कितली गरजेची आसा आनी कितली पिकावळ काडपाक शकता. सो हांव पयलू म्हणजे जी आमची एरिया आसा स्टार्टींग फ्रॉम आगासायम टू खोर्लीम जो कुमारजुआ कॅनल आसा हेजे तुमकां एग्जाम्पल दिवपाक शकता की आमी कितले लॉसान गेल्ले आसा ते. कारण खूब जाण म्हाका टॉन्टूय मारतले हेच्या फाटल्यान की बाबा हो बेश्टोच रे मागता 5,000 करोड हेका काय हें खबर ना. सो तुमकां पयलू हांव सांगूंक सोदता की ही इंडस्ट्री कितली व्हड आसा ती आनी हे इंडस्ट्रीन आमी कितें करपाक शकता ते. पयलू म्हणजे आमचे जे स्टार्टींग फ्रॉम आगासायम टू कुमारजुआ जे खोर्ली आसा थंय पर्यंत जेन्ना खाजन लँड आमी पळयता तेन्ना 2070 हेक्टर जमीन आसा म्हटल्यार 27 किलोमिटर्स इतली एरिया आसा. आनी ह्या जमनीन आमची जी विलेजीस कवर करता त्यो खोर्लीम कारांबोलीम आदोसीम मंडूर दोंगरीम नेवरा मरकुरीम अप टू जुवारी ब्रिज जो आमचो जुवारी ब्रिज आसा हाची थंय पर्यंत कवर करता. जेन्ना आमी फुडें वयता हे आमी जेन्ना सॅटेलायट इमेजीस पळयली तेन्ना 20 वर्सां जाली ही जी एरिया आसा ती सबमर्ज जाल्ली आसा. खुबशी एरिया हांगाली 20 वर्सां जाली सबमर्ज जाल्ली आसा म्हटल्यार आयज 1 वर्स 2 वर्सां अशें न्हू 20 वर्सां. आनी आमकां समज हे जी एरिया आसा हे एरियेन आमी जेन्ना हें करताले रोयताले तेन्ना आमचे डबल क्रॉप सिस्टम आसलो म्हटल्यार 2 वेळा आमी भात रोयताले आनी एडिशनल समज आसा नाल्यार वेजिटेबलूय रोयताले. सो हो जो डबल क्रॉप जावं एडिशनल ट्रिपल क्रॉप सिस्टम आसा आयज तो खंय ना खंय कांयच ना आनी काबार जाल्लो आसा. थंय वरायटी ऑफ क्रॉप्स आसले वरायटी ऑफ आमचे हे स्पायसीस आसले हे आमी थंय ग्रो करताले. तशें जेन्ना आमी एवरेज प्रोडक्शन एवरेज रायस प्रोडक्शन जेन्ना आमी पळयता ते 3.5 मेट्रीक टन पर हेक्टर हो एवरेज रायस प्रोडक्शन जातालो जेन्ना हे कंटिन्युअसली ऑन प्रोसेस आसलो म्हटल्यार जेन्ना आमी रोयताले तेन्ना. देरफॉर जेन्ना आमी कॅल्क्युलेट करता वन क्रॉप मॉडल जेन्ना आमी एक क्रॉपाचो मॉडल जेन्ना कॅल्क्युलेट करता तेन्ना आमी पळयता की कितलो लॉस जाला तो. पयलू म्हणजे आमी पर हेक्टर कितलो आमकां ग्रोथ जावपाक जाय तो आमी कॅल्क्युलेट करता. एरिया इन हेक्टर्स ती आमी कॅल्क्युलेट करता. नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सबमर्ज म्हटल्यार कितली वर्सां आमी सबमर्ज जाल्ले आसा ते आमी कॅल्क्युलेट करता. सो जेन्ना आमी घेतले की यील्ड पर हेक्टर आमकां 3.5 म्हटल्यार 3.5 हेक्टर आसा. जेन्ना 2700 टोटल एरिया आसा ती इंटू 2700 इंटू 20 इयर्स टोटल आमकां येता 1,89,000 मेट्रीक टन ऑफ रायस म्हटल्यार आमकां इस्टिमेटेड लॉस 1,89,000 मेट्रीक टन ऑफ रायस जाल्लो आसा. हो जेन्ना आमी फुडें वयता जेन्ना आमी इतलो लॉस धरता मागीर तितून आमी म्हणटा कॅल्क्युलेट करता पर केजी आमी 20 रुपया कॅल्क्युलेट केलो 20 रुपया आमी समज कॅल्क्युलेट केलो नाल्यार ₹20,000 पर मेट्रीक टन धर तितून आमी कॅल्क्युलेट केलें नाल्यार टोटल आमकां ₹378 करोज इतलो गोंयकाराक लॉस जाला. इतलो म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता 20 वर्सांनी आमकां 378 करोज लॉस जाल्लो आसा. जेन्ना आमी फुडें वयता तेन्ना तेजे तण येता आमकां तण मेळटा. तण आमी समज धरलें 5 रुपयान पर केजी सो तें आमी कॅल्क्युलेट केलें नाल्यार आमकां 94.5 करोज जाता म्हटल्यार 1,89,000 इंटू 5,000 पर मेट्रीक टन. सो जो टोटल तण आनी रायस हो एक क्रॉपाचो धरले नाल्यार आमकां 472.5 करोज इतलो लॉस जाल्लो आसा. सो हो जो आमी कॅल्क्युलेशन केला हो एक सिंगल क्रॉप सिस्टमाचो आसा म्हटल्यार एक सिस्टम तो समज डबल केलो नाल्यार हेजोकून डबल जातलो दोन पिकावळी काडली नाल्यार तेजे समज एक्स्ट्रा आमी घेतले नाल्यार वेजिटेबल घेवंक शकता. सो वेजिटेबल घेतल्यार आनीक जातलो. सो प्रत्येक जो आमी टोटल इनकम लॉस पर हेक्टर जो सिंगल रायस क्रॉप कल्टिवेशन मॉडल आमी हेक्टर घेतलो आनी एक हेक्टराचो हें घेतलो एक सिजनाचो नाल्यार ₹87,500 जाता. सो इतलो जो आमचो खाजनाचो एवरी हे लँड आसा तो लॉस जाता 87,500. सो हो जो प्रत्येक शेतकाराक लॉस जाला जो आमी समज स्क्वेअर मिटरान घेतली नाल्यार 8.75 पर स्क्वेअर मिटर हो लॉस जाल्लो आसा. आनी आयज कोण कॉम्पन्सेशन दितलो जी 20 वर्सां आमची शेती गेल्ली आसा तेजी कोण कॉम्पन्सेशन सरकारान कॉम्पन्सेशन दिवपाक जाय. कारण इतले आमचे शेतकार लॉसान गेल्ले आसा आनी शेतां रोवपाक मेळना.
जेन्ना ही ट्रेजेडी आयज सामकी ट्रेजेडी जाल्ली आसा, खाजन सारकें सोंपलां आनी आमी जेन्ना रिवायवलाक हें करता आयज खूब आमकां आडखळी येता, ते फुडें वचपाक लागून डिफिकल्ट जाता. हितून 3 डिपार्टमेंट्स इनवॉल्व आसा, WRD, एग्रीकल्चर जावं रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, हे सगळे डिपार्टमेंटान एकटे येवपाची गरज आसा. आनी हो जे आमी मागता हे आमी रोड मॅप करपाक सोदता, आमी फुडें घालपाक सोदता. हेका कित्याक लागून करूंक सोदता? कित्याक आमचेच समज आमची इन एंड अराउंड एरिया धरली आमी 2700 हेक्टर्साची, जाल्यार तेका अप्रोक्स अराउंड 500 CR लागतले, 500 CR, आनी एंटायर गोवा धरले जाल्यार आमी 5000 करोड लागतले. सो जेन्ना आमी पळयता हेका गरज कित्याक लागून आसा, पयलू गरज आसा ती एक्सटर्नल बांद्स बांदपाक. जे एक्सटर्नली आमी बांद आसा तेका 8 मिटर्स हायट आसपाक जाय आनी विथ आसपाक जाय 6 मिटर. इंटरनल बांद, एक्सटर्नल बांद अराउंड 13 किलोमिटर्स आमी हे एरियेक धरता आनी इंटरनल जो बांद आसा तो आमी 25 किलोमिटर्स धरता आनी हेका 6 मिटर हायट जाय आनी 6 मिटर विथ जाय. सो आमी तेन्ना फुडें आमी जेन्ना पळयता तेन्ना तेका हायड्रोलिक लॉक सिस्टम फॉर स्विच गेट्स, आयज स्विच गेटी कितल्योच मॉडर्न वयता, सो हेका हायड्रोलिक लॉक सिस्टम जाय. तशेंच आमी स्विच गेटी आसा ऑलमोस्ट अराउंड 15 इंटरनल आसा, 15 एक्सटर्नल आसा. जेन्ना आमी डिसिल्टिंग म्हणटा, इंटरनल डिसिल्टिंग ऑफ क्रिक्स जावं ड्रेन्स आसा, हेकाय आमकां पयशे लागतले. मागीर ड्रेनेज आसा, ड्रेनेज समज आमी इम्प्रुवमेंट करता, ड्रेनेज इम्प्रुवमेंटाक आमकां पयशे लागतले. जेन्ना आमी रिमुवल ऑफ वीड्स जेन्ना आमी काडपाक सोदता तेकाय पयशे लागतले. डीप टर्निंग ओवर द सॉयल आमी समज परतूंक सोदता, आख्खी सॉयल पिड्ड्यार जाल्या, पडींग जाल्ली आसा, तेका पयशे लागतले. रिस्टोरेशन ऑफ कोकोनट प्लांटेशन, आयज बांदांचेर कोकोनट प्लांटेशन रोवपाक थंयूय पयशे लागतले. प्रोविजन ऑफ रिंग वेल्स, बोरवेल्स, फार्म पॉन्ड्स, म्हणजे हे जे प्रोविजन आसा हेंकाय पयशे लागतले. प्लांटेशन ऑफ मॅंग्रोव्स अलॉंग एक्सटर्नल एम्बांकमेंट्स, भायल्यान जेन्ना प्लांटेशन करतले थंयूय पयशे लागतले. रिपेर ऑफ मायनर कल्वर्ट्स, ब्रिजीस अक्रॉस रोड्स टू ट्रान्सपोर्ट फार्म मशिनरीज, एडवान्स समज आमी मशिनरी घेता जाल्यार ती मशिनरी ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून आमकां पयशे लागतले. सो हे रोड अलॉंग रोड. स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा शेतकारांक जेन्ना हेका मातसो टायम दिवचो. म्हाजो रेजोल्युशन आसा हांव कंप्लीट करपाक जाय स्पीकर सर, आनी हो कितें आसा हो शेतकारांचो आसा. जेन्ना आमी जय जवान जय किसान म्हणटा. स्पीकर सर हांव आन्सर डिटेलान दिता, तेज्या पयलीं न्ही एकूच खंयचे तरी खाजन उदाहरण आमी करतात तेका अमके पयशे दिवन ते लावन दाखोवचे. सगळे सांगता पळय न्ही आतां सगळे व्हडले. स्पीकर सर स्पेसिफीक जर सांगात हांव पयशे दिवपाक तयार आहा, तेणी जबाबदारी घेवची. हेच खाजन. स्पीकर सर हांव गोंया खातीर उलयता. हांव स्पीकर सर हांव गोंया खातीर उलयता. 18,000 हेक्टराचें 18,000 हेक्टराचें हांव हें करता आनी स्पेसिफिकली तुमकां आमचे खाजनाचें तुमकां उदाहरण दिल्लें आसा. सो आनी सीएमांनी नोंद करची की सीएम रिप्रेझेंट करता आख्ख्या गोंयाक. हांव फाल्यां म्हणूंक शकता की म्हाज्या तितून कर, हांव तशें म्हणना. हांव प्रत्येक शेतकार गोंयचो जो शेतकार आसा ताका रिप्रेझेंट करता. स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाका टायम दिवचो, म्हाजे पॉयंट्स उरले. You summarize it. हांव summarize it in the best way. जेन्ना आमी फुडें वयता जेन्ना आमकां सिव्हिलन्स कॅमेरा सिस्टम जाय, कित्याक आमकां ट्रॅकिंग करपाक जाय. खूब कडेन मोशन डिटेक्टर्स जाय आमकां. स्विच गेट्स मोडटा जावं कितें जाता तेन्ना थिंग मॉनिटरींग सिस्टम जाय. सो स्पीकर सर ड्रोन जी आमची हें हाडला, ड्रोन फॅसिलिटी हाडल्या, ती ड्रोन फॅसिलिटी आमकां फुडें व्हरपाक जाय. बायो फर्टिलायझर प्रोडक्शन युनीट जाय आमकां. फायर कंट्रोल सिस्टम फॉर फायर कंट्रोल सिस्टम जाय समज उजो लागलो जाल्यार. ड्रायिंग युनिट्स फॉर पेडी कल्टिवेशन जाय आमकां. ग्रेन स्टोरेज यार्ड्स जाय. रायस मिल. स्पीकर सर जाले दोनूच पॉयंट उरल्या, थोडेच पॉयंट उरल्या. हांव तुमकां You be specific because you're mixing everything up together. स्पीकर सर हांव एक्सप्लेन करता कित्याक कळपाक लागून. हे आतां तुमी फोकाणां करूं नाका. स्पीकर सर तुमी आयकोन घेवपाक जाय. आयज शेतकारांचे प्रश्न आसा, हो म्हाजो एकट्याचो प्रश्न. हांवूय शेतकार, म्हाका खबर आसा, तुमकां एकांची खबर नासतली. मान्य आसा, लेकिन पूण टायम दिया न्हू. तुमी कित्याक म्हाका बंद करता? बाकी उलयताले कितले डिस्कशन बंद करपाक जाय. You have to be specific. Either it is the bans or it is the fire Speaker sir, or it is the coconut trees. Let me get cleared. काबार जावनी मागीर तुम्ही उलया. You've already spoken for almost 13 मिनटां तू उलयला. Let my entire thing get cleared. मागीर तू उलोवनी थोडेच उरला. Yeah, you've already spoken for 12 minutes. Please wind up soon. 8 minutes जाय, 20 minutes धरा. 20 minutes धरा. माझे रेझोल्युशन आसा, म्हाका उलोवपाक रायट आसा. Being a Begin wind up कर. म्हाका आन्सर करपाक जाय. म्हाका Begin wind up कर. हांव वाइंड अप करता. स्पीकर सर जेन्ना
आमी पळयता गोंयचो जे आमचे रायस असले जावं आमची जी सॉल्ट आसा ती पयलू एक्सपोर्ट जाताली 100 कंट्रीनी एक्सपोर्ट जाताली आयज हो एक्सपोर्ट करपाचो जो आमचो बिझनस आसा आयज इंडस्ट्री आसा ही खंय ना खंय ठप जाल्ली आसा बंद जाल्ली आसा जेन्ना आमकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी जाय की ही इंडस्ट्री परत रिवायव करून आमची एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जी प्रमोट करपाक जाय आनी हेका लागून आमकां सपोर्ट जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान नीड टू सिस्टमॅटीक नेचर रिसोर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ खाजन हे मेंटेन करपाक जाय सिस्टम सर्विसीस ऑफ खाजन आयज आमी टोटल जेन्ना हेक्टर्सान पळयता 18,000 हेक्टरान जेन्ना पळयता तेन्ना हे खाजन आमकां कंट्रिब्यूट करता एन्युअली रुपीज 25,200 करोर्स आयज हें आयकूंक सोदिना आयज सरकार आमचें आयकूंक सोदिना की एन्युअल आमचो कंट्रिब्युशन आसा खाजना थ्रू जावपाक जाय आसलें तें आयज जायना हें 25,200 करोड आसा केदी व्हडली इंडस्ट्री आमचो बजट जालो सो ही इंडस्ट्री आयज निग्लेक्ट करता तुमी फकाणां मारता तुमी बंद करता म्हाका उलोवपाचो जेन्ना आमी पयले एक्सपर्ट पॅनल बसयल्ले इन 1992 एग्रीकल्चर लँड डेव्हलपमेंट पॅनल आसलें 18,000 हेक्टराचेर जेन्ना आमी एक्सपर्ट पॅनलान डेटा काडलो त्या डेटान सांगलेलें की 1,12,500 जॉब्स क्रिएट जातले म्हणून डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली आयज आमी म्हणटा 1,22,000 अनएम्प्लॉयड आसा म्हणून ते हांगा जॉब क्रिएट जातले हें आयकोवपाक सोदना स्पिकर सर आमी जेन्ना पळयता आमी हेज्या पयलू जेन्ना हें जाल्लें हें क्रिएट जाल्लें तेन्ना कोण सबसिडी पासून दिनासलो आयज सबसिडी दिवन पासून आमची शेतां रिवायव जायना ही सामकी दुखद गजाल आसा ना तेका लागून हे पॅकेज हाडा ही पॅकेज हाडपाक जाय तुमी हांगा एग्रो बेस्ड जी आमची हें आसा ती खुबश्यो वरायटीज आसल्यो आनी त्यो वरायटीज आयज खंयच मेळना आयज कितल्योश्यो वरायटी आयज नाच जाल्ल्यो आसा शेणलेल्यो आसा हेका लागून सरकारान स्टेप्स घेवंक जाय जेन्ना स्पिकर सर सगळे उलया स्पिकर सर जेन्ना एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट पॅनल जो बसयल्लो जो पयलींचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो तेणेन बसयल्लो ऑन 22/11/1990 हो पॅनलान सबमीट तेंचो रिपोर्ट आसा तो सबमीट केल्लो आयच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराक आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेन्ना CM आसलो मिस्टर रवी नायक तेका 20/3/201992 हें एंटायर थिंग सबमीट केल्लें तेच्या फुडें कितें जालें आमकां खबर ना मात आजून पर्यंत हे जे रिवायवल आसा ते आजून पर्यंत जाल्ले ना म्हाजे कडेन स्पेसिफीक डेटा आसा आतां तुमी आसतले मात म्हाजे कडेन स्पेसिफीक डेटा आसा की कितलो खाजन पॅडी फील्ड आसा पळय तो प्रोटेक्ट जाल्लो आसा तो सो तितून दाखयता की 2,485 हेक्टर्स प्रोटेक्टेड आसा म्हणून आनी 2019-2020 कितलो हेक्टर कल्टिवेबल आसा तितून बरयल्लें आसा 600 म्हटल्यार टोटल 18,000चो 2019-2020 600 हेक्टर्स कल्टिवेटेबल आसा म्हणून हो आन्सर आसा आमी जेन्ना म्हणटा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय आयज सरकार खूब आश्वासन दिता CM खूब आश्वासन दिता PM खूब आश्वासन दिता थंय हेंवूय आश्वासन दिवपाक जाय की ही जी 5,000 करोडाची जी पॅकेज मागल्या ही हाडपाची व्हडल्यो बाकीच्यो पॅकेजी हाडटा हेज्या पयलू जायकाची पॅकेज हाडलेली मात तेन्ना खंयच खाजन इन्क्लूड केल्लें ना सो सरकारान आश्वासन दिवपाक जाय की ही 5,000 करोडाची पॅकेज हाडटलो बाकीच्यो स्टेटी समज तेंचे कडेन जायना जाल्यार एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करून जे दुसरे स्टेट कशे हाडटा वर्ल्ड बँका कडल्यान जावं एशियन बँका कडल्यान हेंचे कडल्यान जेन्ना पयशे हाडटा हे प्रोपोजल सरकारान मांडचे आनी तेंचे कडल्यान तर हाडपाचे ऑन लोन जावं ग्रांट ऑफ फंड्स हे सरकारान हाडपाचें काम आसा सरकाराचें जेन्ना बाकीची स्टेट आमची नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्रा तेंचो 41,233 हेक्टर्स लँड आसा तो रिस्टोर केलो तेंच्यांनी जो खाजन लँड तेंचो खाजन आसा आमच्या भशेन तसो तेंच्यांनी रिस्टोर केलो इन 5 years 5 वर्सांनी मात आमी गोंयान कितलीं वर्सां जालीं गोंय रिस्टोरूच जायना गोंयची जी एरिया आसा ती समज 18,000 हेक्टर आसा नाल्यार ही 2 वर्सांनी रिस्टोर जातली मात हेका लागून सरकारा कडल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां पॅकेज जाय आमकां तरतूद करपाक जाय की
हे एंटायरली नाल्यार कितें जाता फॉर एग्जाम्पल सांगूंक सोदता मुद्दमून हे एक बांदतले हांवें एग्रीकल्चर मिनिस्टराकूय सांगला एक बांदता ते सायडीन दुसरो मोडटा तो मोडलो हो बांदून गेले कांयच जायना सगळीं व्हांवून वयता सगळें उदक भितर येता आमचे थंय सेम जाल्लें आसा रिसंटली पयलू बांदलेले एक सायडीन मारला ते सायडीन कांयच नासले होय मोडून गेल्लो सो सगळें उदक व्हांवता सो ते वन टायम जावपाक जाय वन टायम करून घेवपाक जाय नाजाल्यार अशेंच जातलें आमचें खाजन काबार जातलें आनी स्वयंपूर्ण केन्नाच जावपाक पावचें ना जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण करूंक सोदता तेन्ना शेतकारांक पयलीं स्वयंपूर्ण करपाक जाय आमच्या जेन्ना जय जवान जय किसान हें धोरण PM मोदीचें आसा तेणेन धोरण धरला नाल्यार पॅकेजूय दिवपाक जाय आमकां 20 मिनटां जाले तुजे जालें एकूच पॉयंट सांगूंक सोदता आमी जेन्ना हे खाजनाचे जे प्रॉडक्ट्स आसा आयज ताका GI टॅग मेळोन ते आमी एक्सपोर्ट करपाक शकता अशी हो सिस्टम आसा इंडस्ट्री आसा हांव मागता सरकारा कडेन की तेंच्यांनी हे म्हाजेच न्हू हांगा कितलेशे आमदार बसल्या तेंचीय खाजन लँड आसा तुमची आसतली खाजन लँड आनी ती खाजन लँड रिवायव जावपाक जाय आनी तेका लागून हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन मागता हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन मागता हांव आमचो WRD मिनिस्टरा कडेन मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता कित्याक ही पॅकेज हाडपाक जाय नाल्यार आमी येता 5,000 करोडाची जेन्ना पॅकेज येतली तेन्नाच खंय ना खंय कामां जातली आनी कामां फास्ट जातली फास्ट रितीन जातली आयज सरकारा कडेन पयसो ना सरकारान सांगचे कितले सांगचे फुडें येता वयतले फुडें वयतले आनी मागीर वर्क ऑर्डराचेर उरतले सो हें जावपाक जायना आमकां जाय की आमची जी एंटायर खाजन लँड आसा ते रिवायव जावपाक जाय आनी हें एक जो हेरिटेज सायड आसा एक वर्ल्ड हेरिटेज सायड आमी म्हणटा ती आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय हीच म्हाजी मागणी आसा आनी म्हाका दिसता जेन्ना स्वयंपूर्ण म्हणटा आत्मनिर्भर म्हणटा सरकार मानून घेतलो देव बरें करूं वेन्झे वेगस Speaker sir, I stand in support of the private member resolution taken by Honorable MLA Shri Viresh Borkar. Speaker sir, गोंया कुमदाद आणि खजान हे दोन वस्तू and traditions is there for so many years. खजान जे आहा is 3,500 years old. And it is traditional farmland in Goa. 3,500 years old. 18,000 hectares of Khazan land in Goa. I think Vireshan 5,000 मागले तर म्हाका कमी आनी मागपा जाय. If you have to protect and preserve 18,000 hectares and which is 3,500 years old, आमी आता नवे ब्रिज बांधपाक कितलेशे पयशे मोडटा. So I think to preserve this, I think it is very important. And Speaker sir, Khazan is basically what? In brief, Khazan is a nature's defense. Nature's defense from high tides, storms and floods. So Khazan म्हणले कित्याक केलो आयनी तो कल्चर तो कुमदादी कल्चर हो ते भाशेन आमगेले जे टॉपोग्राफी आनी गोंय आहा ते भाशेन आमगे जी न्हूंयची उदो बांद क्रॉस करून उंच येयले जाल्यार आमगे ते खजान लँड आहा आनी पळयलें जाल्यार स्पिकर सर जे कोण भोंवल्या शेतान आनी खजानांनी थिंगा एक 100 years फ्लड म्हूण आहा 100 years फ्लड जेन्ना आयिल्लो तेन्ना पुर्वजांनी स्पिकर सर थिंगा दिम मारून रोजार केल्लो वेरियस कम्युनिटीनी सो यू विल सी ऑल ओवर वे देर इज खजान स्पिकर सर एक क्लोज टू गुड 100-200 meters इनसायड ऑफ द खजान एक हुरीस आहा धाकटेशें मंदीर आहा धाकटेशें आनी कितें आहा देवस्थानाचो जाग आहा आनी थिंगा उदो येवन थांबलो म्हूण टायप स्पिकर सर 3,500 years आनी हेजे मद हें जाल्लें आनी ही स्टोरी कितली कानांतल्यान पडोन आमगे जनरेशना कानार पण आजींग असेंब्ली सांगताय सो समथींग वील बी करेक्ट स्पिकर सर इन दॅट बट इम्पॉर्टंट इज स्पिकर सर नेचर्स डिफेन्स नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड नेचर्स डिफेन्स नीड्स टू बी प्रिजर्वड जरी तरी नेचर्स डिफेन्स जे आहा ते आमी प्रिजर्व करना जाल्यार द एंटायर ecosystem जो म्हणटाय that entire ecosystem of Khazan ecosystem which is a reclaimed wetland of mangrove areas हे आख्खे catastrophe जेन्ना जाता climate change लागून जेन्ना catastrophe जाता तेन्ना man made salva करपाक defense जे जातले that will not able to protect all of us who are here doing legislation so speaker sir Khazan related स्विस गेट्स आहा पोय आहा बांद आहा एंड दिस एंटायर 3 system नेटवर्क म्हणटाय तेका स्विस गेट पोय आनी बांद दोन भाशेन बांद आसताय हे आख्खे नेटवर्क जरी तरी सांबाळना
इट इज लायक अ नॅचरल बॅरियर. सो हे नॅचरल बॅरियराक म्हाका सदां पयशे टायम टू टायम मोडपाची गरज आहा. हे पयशे आमी मोडलो नाही आनी ना म्हूण आमगे भुरग्यांक आमी शिकोवन दिलो ना. ताका लागून आतां जे नेक्स्ट जनरेशनाक हो मोग ना, खजानाचोय मोग ना, कुमदादीचोय मोग ना, शेताचोय मोग ना. आनी हो मोग म्हाका दिसता आमगे इस्कुला बुकान तांकां घालून दिल ना. कित्याक आमगे शेपाय शेमायन जे आमच्या कानाक आयिल्लें ते आज आमगे भुरग्यां कानार घालपाक तितली पावना. आनी आमगे भुरगे तेंगे भुरग्यांक म्हाका सदां कानार घालपाक पावचे ना. So it is very important, Speaker Sir, the more we invest and the more we discuss and get in good policies for maintenance and for creation and preserving traditional Khazan zone management system. Traditional way of preserving Khazans. आमी हाडपाची गरज आहा आनी हेका लागून पयशांची गरज आसतली. 5,000 is just a figure as he has said. It could be maybe more. But the intent to protect and not only by doing pilot project की तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोर. म्हाका सदां 4 वर्सां हो टर्म सगल्यांगेलो हिंगा आहा. If you can streamline a budget and see the 18,000 hectares of land and divide it by 4 and make a plan that in every segment of every financial budget through the central we will start developing a certain portion of acres of land. So I think we need to seriously think about this traditional farmland, 3,500 years old, and we need to make sure that we protect the nature's defense that is God gifted to us. Speaker Sir, thank you. Vijay Sardesai. Speaker Sir, I stand to speak about the Khazans, which are an ancient flood management and an agricultural land recovery system. It is a system that has been perfected over centuries. Speaker Sir, सरकारा कडेन एक खाजन पॉलिसी आहा आनी ते खाजन पॉलिसीन सगळें बरयलां and it was supposed to be part of CZMP, but it was not formally notified. Speaker Sir, when I was minister, on the 25th of January 2019, the Herald wrote an open edit about Khazans. It was about saying that there is a need to manage the Khazans and that it is आमी तेन्ना गोंयकार पण म्हणटाले that Khazans are a Goan identity and an ecological marvel which is only available in Goa. And like my colleague Benzi Viegas has said, it is the byproduct of the Gaonkari system which brought about a flood control mechanism, natural flood control mechanism. Speaker Sir, तेन्ना मुख्यमंत्र्याक सांगपा खातीर ताज्या मतदारसंघान एक व्हडलो आमी प्रोजेक्ट केल्लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सॉयल कन्जर्वेशन आमोण्या. आनीक तेन्ना केळकर म्हणून डायरेक्टर आशिल्लो. केळकरान एक आमी पॉलिसी केल्ली. पॉलिसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आसा. ती पॉलिसीचें नांव आशिल्लें इंटिग्रेटेड खाजन मॅनेजमेंट प्रोग्राम. तातूंत कितें आशिल्लें, आमी अशें म्हणिल्लें की 2000 हेक्टर फॉर द नेक्स्ट 2 years. Out of the 18,000 which our colleague Viresh Borkar is pointing out, it is a correct figure. Total Khazan 18,000 hectare आसा. तातूंतले 2,000 हेक्टारूच आमी टार्गेट करताले. 2,000 हेक्टार कित्याक टार्गेट करताले? मुख्यमंत्री म्हणटे सारकें आहा. कितले लोक खाजन रोवपाक तयार आहा इज अ प्रश्न. सो कोण इंटरेस्टेड आहा ते आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक आयडेंटिफाय करूंक लायिल्ले. आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक स्कीम हाडिल्ली की 60 रुपया पर स्क्वेअर मीटर सरकार रजिस्टर्ड फार्मर सोसायटीक दितलो. आमी बांदचे ना बांद. सो आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फायनान्शियल्स विच इज टॉकिंग अबाउट 5,000 कोटी बिटी तातूंत हांव पडना. म्हाका भंय दिसताले 5,000 कोटीचो. बट आय एम टॉकिंग अबाउट दीस स्मॉल स्कीम. 60 रुपया पर स्क्वेअर मीटर वी वूड पे द फार्मर्स सोसायटी. फॉर वॉट? इफ यू आर विलिंग टू रिस्टोर युअर बांद एंड डू खाजन फार्मिंग. अशें तेन्ना ह्या माधव केळकरान आयडेंटिफाय केल्ले, लॉट्स आयडेंटिफाय केल्ले where farmer societies had shown willingness. So Speaker Sir, I am talking about a concrete proposal which is there with the government. आणि हे करतना आमी एक तकलेन धरूंक जाय की this should be like in Netherlands there is a system called dikes and they have come out with something called a wide green dike.
व्हायट ग्रीन डायक म्हणटा कितें जाता तितल्या प्रमाणे यू डोंट यूज सिमेंट और डोंट यूज कॉन्क्रीट either no use or very little use, and you try to use natural materials. Natural material in Netherlands, the land is below the sea level, below the water level. So they have to create a mechanism, create a infrastructure which sees that water does not come in, and still do farming, which is called this dike system. सो हो ग्रीन डायक दर सरकार इंटरेस्टेड आहा हे मुख्यमंत्र्यान इंटरेस्ट घेवंक जाय हातून. इट कॅनॉट बी एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इशू नाव बिकॉज एज ऑनरेबल कलीग सेज इट इज इंटर डिपार्टमेंटल. तातूंत रेव्हेन्यू बसता, वॉटर रिसोर्स बसता आनी एग्रीकल्चर बसता. सो सिन्स इट इज इंटर डिपार्टमेंटल इट इज बेटर चीफ मिनिस्टर टेक्स इंटरेस्ट. आनी ताजे मतदारसंघान खाजन आहा आनी थंय लोक एग्रीकल्चर करपाक तयार आहा म्हणया. आनी ते तांकां आमी आयडेंटिफाय केल्ले आनी तांकां ही स्कीम आमी केल्ली. मागीर मुख्यमंत्र्यान म्हाका काडटकर ती स्कीम मेली आनी ताणें आपल्याय मतदारसंघान ती जिती करूं ना. तो आपलो बांद एक केलो आनी सोडलो, फार्मिंगूय करूंक ना खाजनाची. ही सत्य परिस्थिती स्पीकर सर. सो आय एम जस्ट पॉयंटिंग आउट विथ डेट्स कित्याक हांवें आतां माधव केळकराचे ओल्ड वॉट्सॅप हातून वचून चॅक केलें. सो द एडिट हॅज बीन गिवन एन अ स्पीच सबसिक्वंटली आय हॅव गिवन विथ अ पॉलिसींग बीन नोटिफायड. तेन्ना मनोहर पर्रीकार दुयेंत आसलो बट ही हॅड सेड दॅट ही वूड support us financially on this 60 rupees per square meter. ना आता तातून कितले जातले per square meter ते calculation तुम्ही करपाचें. But fact was government is a continuous process. There was willingness on the part of the government to see that we do something about khazan farming. That was there in 2019. I have all the reason to believe it should be there in 2023. When moreover the person who was then MLA and pushing for his own khazan is now the Chief Minister of Goa. Thank you, Speaker. Halish Reginald. Speaker sir, 2007 son, I have stood up to speak on this on the resolution. Speaker sir, I just want to tell you that from 2007 our assembly is son. They वर्सा सान हांव उलयतालो खजान लँड शेतांचेर आनी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन we did quite a number of bunds. At least 4 major bunds we have done, soil conservation. And the first bund we did was 80-10, 80-20. The government put in 80 and then we had to put in 20. They म्हणतो आमी घालूं नाय farmers. 2-3 bunds are not notified. At least one bund I know is not notified. One association is not notified. All these issues we had. एक बांद बांदीत आतां हार्डली एक 3-4 बांद उरले मेजर. हे मातशे मेजर उरले. स्पीकर सर, other issues are there. Nobody has touched. Thing सायडीन we have got थोडे बांदाक sand extraction चालू आहा, तेकाय अटॅक जाता बांदाक. Now all these issues are there. But हुंय तरी in spite of all this आमी शेत रोयलें. आमी 1000 लँड आमगेलें बेकार दवरलो ना. दर्या आसतालो, दर्या मुखार कॅचमेंट पीट आसता. कॅचमेंट पिटा वयर पोत्तून शेतां आसताय. पोत्तून कॅचमेंट पीट आहा, मागीर शेत. शेता वयर तोडे. दीस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. हें कित्याक केल्लें? लँड प्रोटेक्ट करपाक. खंयची लँड प्रोटेक्ट करपाक? भाट प्रोटेक्ट करपाक. कित्याक दर्या भितर आसलो. दीस वॉज डन बाय द पोर्चुगीज. आतां एवरीबडी हॅज इज गुड सायड एंड समबडी हॅज इज बॅड सायड. When Chief Minister Banerkar जालो तेन्ना he gave tenants association rights. थिंग पडले पाडा. ते दिसान ती शेत गेली. ते दिसान खाजन गेली. पयलीं ती कुमदादी गांव आसताली. कुमदादी आसतना कुमदाद बरी ती शेत मेंटेन करताली. कुमदाद म्हणजे कुमदाद न्ही. वेन्झी एकला आज हाय हर्ड हांव खंय तरी वाचिलां कॅप्टन वेन्झी आमगेलो हें म्हूण कितें कुमदादी प्रेसिडेंट जालो आहा म्हूण. कारांबोली कुमदारीचो. आनी कुमदार म्हळ्याले मोठ्या मोठ्या लोकांची न्ही, जायते भाशेन लोक आहले तितून. इट इज नॉट दॅट इट इज ओन्ली गुड पीपल हू टूक इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड द शेतां. खाजन लँड्स तुगेली मुश्यो जावं सगलें हें सगलें टेनन्स एसोसिएशनाक गेलें आनी हे सगळे पड शेतकार आहाय ते मुस्कार जाले.
मुस्कार जालें काय ना रेव्हेन्यू भितर सरलो रेव्हेन्यू भितर सरलो तेंचे आनी पाड पडलें कोण रेव्हेन्यू चलयता तेका मातशें कोण दोन नुस्त्या धाडलें आनी दोन कितें जालीं तोणकान जालें फिनीश दॅट इज द एंड ऑफ द स्टोरी तेणें आख्खें शेत पाड गायलें आतां वॉट इज टू बी डन पॅकेज मागिली बरी गव्हर्मेंटा पॅकेज मागताय ते भाशेन गव्हर्मेंट पॅकेजीस मागिली नो प्रॉब्लम बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आतां आयडेंटिफाय करप खंयचें शेत खंयची बांद पयलीं रोयात पयलीं सारकें करया ते जे मनीस शेत रोयतले ते नाल्यार डोंट वेस्ट टायम मॅनग्रोव थिंग घालें आनी तें हाडाय बांद मॅनग्रोव घायले काय ना बांद हाडता उदक हाडता they know different types of mangroves are there I know in Kavelosi also there are a lot of people Hapsi जातले I know in Kavelosi there are people who are even doing mangrove planting म्हणजे तेणें रोयलां बांद सांबाळला नाहलोलो आतां आयडेंटिफाय करूया एंड गो हेड मुगे एकू मागणें आहा 5,000 न्ही 10,000 न्ही कांय नाका एक बरो आयडेंटिफाय करूया खंय शेत रोयतले ते आनी कंडिशन घाले एवरी टायम आय एम स्पिकींग इन द असेंब्ली ते कंडिशन घाले बांद बांदिलो आनी शेत रोयना जाल्यार गव्हर्मेंट वतो म्हण आनी कोण रोयत तेका दितो म्हण हांव जाणा दीस वील गो एगेन्स्ट मी बाय टॉकिंग दीस वन सेकेंड I know it will go against me but then at least value for money what you have spent means somebody will be forced अच्छा बांद हें करपा नाल्यार मॅनग्रोव घालून बांद प्रोटेक्ट करपा जाता बांद बांदपा पयशे ना कांय बांद बांदपा गरज ना तूं जर तर शेत रोवपा ना जाल्यार बांद बांदपा गरज ना कॅचमेंट पीट उच पे तें वन लेवल बियोंड तें उच पे आनी तें थिंग प्रोटेक्ट करे प्रॉब्लेम ना कित्याक युअर पोर्ट्स एक्टाचेर एक्झॉर्बिटंट पावर दिलो आहा सारको एक्झॉर्बिटंट सारको जाय तेश करून आख्खें लँड व्हरपाक बिकॉज सर आय ओनली वॉन्ट टू रेज दीस इशू वाय आयडेंटिफाय एंड स्टार्ट वर्क 5,000 crores 10,000 crores म्हणटे ना कांय you start somewhere and you will reach. Speaker sir, I know central government is giving funds. Central government wants to do. But what state is doing? State policy आसपा मुखार येतलो कितको वतलो नाल्यार ते 5,000 आनी 10,000 हाडले कांय फायदो ना स्टार्ट खंयची जाल्यार शेत कमाश कर हांव म्हणा मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कर मुगे थोडे बांद उरले चड उरला नाय आय एम नॉट सेयिंग मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी हुची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी कोत्ता आय एम नॉट सेयिंग इट शूड बी मायन आय नो आय मायन कित्याक वी आर 100% cultivators of our we are protectors of the band and we are protectors of the shaitan but start and let people grow because we come to the house we have got a lot of love for the land it's not that only few people have love for the land only few people should not show that they have love for the land what love we have we show it in actions we don't show it in words I am here to tell you speaker sir that we show it in actions so whatever it is band protection of the band is very important but band kon kshetra is important identify kore what is the agriculture soil conservation doing they have got a study they got study they know which bands kon kshetra ita kon kshetra ina they khabar so just do it and do it nicely speaker sir 5,000 crores and 10,000 crores is not the issue is how we start and what we do speaker sir Anton was please make it brief स्पीकर सर जे आमचे विरेश बोरकर प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन मांडला आनी ताचेर हांव डिस्कशन करपाक हांगासर उबो आसा स्पीकर सर तुका खबर आसतली कोर्ताली जे आमचे टेनंट एसोसिएशन कोर्ताली टेनंट एसोसिएशन जे इतले व्हडले काजन आसा आनी अबावट 245 आमचे टेनंट आसा आनीक हे टेनंट एसोसिएशनाक हालींच्या 1 ते 2 वर्सां भरपूर प्रॉब्लम जाला आनी तो म्हटल्यार जेन्ना नॅशनल हायवे जेन्ना DPLान जें काम केलें तेन्ना म्हाका दिसता आमचे जी शेतां जी आसात जे आमचे पायपां जी चोकअप जाल्ली आसात आनी चोकअप जावन म्हाका दिसता हें उदक सारकें फ्लो जायना आनी म्हाका दिसता हे चोकअप प्रॉब्लम सॉल्व जातलो जाल्यार म्हाका दिसता हांगा कल्वर्ट बॉक्स कंपनी जावपाक जाय कित्याक आमची शेतां इतलीं वर्सां 1990
1994 हांव जेन्ना इतली वर्सां पासून हांव हेजो चेअरमॅन आसा, आयज पासून 29 इयर्स जालीं हांव चेअरमॅन आसा, अशी केन्नाच जावंक ना. पूण हालींच 1 ते 2 वर्सां आमच्या लोकांक शेतां रोवपाक भरपूर प्रॉब्लम जाता. कित्याक म्हाका दिसता आमची मशिनरी आसा, आमची कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा, ते आमी लोकांक फ्रिली आमी मशिनरी घालता, जावं हार्वेस्टिंग मशीन घालता, ट्रॅक्टर घालता, जी रोमतात. म्हणटून म्हाका दिसता एक्सपर्टाक हाडून ही जाता तितले बेगीन जी आमची शेतां आसा ती आमकां एक्सपर्ट हाडून आमच्या लोकांक शेतांची रोवपाक दिवपाक जाय. इतलें सांगून हांव थँक्यू म्हणटा. Rodolfo Fernandez. स्पीकर सर, हांव एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमच्या कलिगान हाडला विदेश बोरकारान तेजेर अशें उलोवपाचें आहा. हे जे काजान लँड गोंयान जे आमच्या लोकांक प्रॉब्लम जाता, हे मेन प्रॉब्लम जाता आमच्या हे बांदांक लागून. हे बांद आमचे मोडलेले आहा आनी हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वॉटर रिसोर्सीस आमचो ऑनरेबल बाब शिरोडकार, ताणें खुबसो हेल्प केला म्हाका आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. ऑलमोस्ट हांवें 3000 मिटर्स हांवें बांद बांदलेले आहा सांताक्रूज एरियान. तशेंच हांवें आमच्या बोडोच्या तळ्याचे एक वॉटरवे हाडलेलो आहा ऑलमोस्ट अबावट 3 किलोमिटर सुमार. आनी हे सगळें म्हाका करपाक आमच्या ऑनरेबल WID मिनिस्टरान हेल्प केल्लो आहा. तसोच आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टरांनी आमकां हेल्प केला फेन्सिंग घालपाक. आनी हे बांद जे बांदपाक एक पाट कितें जाता, JCB पासून थंय वचना. कित्याक वचना, ते बांद मोडून उदीक 12 म्हयने उदीक आसता आनी JCB वचपाक थिंगा डिफिकल्ट जाता. ताका लागून हांव मागता गोवमेंटा कडेन की गेले पाट पासून हांव एसेंब्लीन उलयलोलो की भंय JCB फ्लोट हाडचे, फ्लोट टायप जे उदकांतल्यान पासून वयता आनी व्हाळांतल्यान वयता आनी माती काडून बांदाक मारता ती दोनाय सायडीक. अशें करून अशें तर करीत जाल्यार आमचे बांद घोट जातले, उदीक भितर येवपाचें बंद जातलें आनी अशें करून आमच्या सगळ्या शेतकाऱ्यांक खूब बऱ्याक पडटली. तशेंच आनीक इतलेंच न्हू, आमचे शेतकार 3 पिकी काडूंक शकता. एटलिस्ट हांवें सांताक्रुजान हांवें अशें केलां जे लोक शेत रोवंक शकता, जी शेतां बरीं आहा ही रोवंक शकता तांकां फेसिलिटी केलेली आहा आनी आमच्यान 3 पिकी पासून काडूंक जाता तशें फेसिलिटी करून दवरलेली आहा. शेत रोवंक जाता, जावं केन्ना हावसांनी रोवंक जाता आनी वेजिटेबली रोवंक जाता. आतां सगळ्याक म्हारग जाल्ल्या तुमी जाणा कितें जाला पळय तितलें. तशेंच आनीक एक कारण आहा ही शेतां आनी हे सगळें मोडपाक. हे जावन आसा आमचे मानश्यो. ह्यो मानशेची पळय ऑक्शनां जाता तेजेर आमी स्ट्रिक्ट वॉच दवरूंक जाय. ही ऑक्शनां कितें जाता, 5 लाखाची मानोस जे बजेट आहा जो तूं 5 लाखा भितर हे करूंक शकतात ती 10 लाखांनी ऑक्शनाक वयता आनी मागीर तो मानशेकार कितें वता, आपणाचे पयशे भरोंक जाय म्हणून कितेंय कोता. मानशेची उदीक कोडा ओपन दवरता, मानशे मोडटा. एक पाट अशें कोता की मानशेक ते हात लायना, मात दुसऱ्या गांवांत जो बांद कनेक्ट आहा हे मानशेक थिंगासोर बांद मोडटा आनी थिंगा अशें केलेले फाक आमचे गांव बुडोवन आमचे शेतकार सगळे त्रासान पडटा. ताका लागून अशी एक मागणी आसली की शेतकार कमिटी जे काडटा ते शेतां रोवपी तेंचीच कमिटी जावंक जाय. कित्याक तांकां खबर आसता शेत रोयता तेन्ना तेंचे त्रास आनी तांकां दूख जाता पळय ती. ताका लागून हे म्हाजे मागणे आसले आनी हांव थँक्यू म्हणटाय गोवमेंटाक, कित्याक खूब फेसिलिटी दिलेली आहा. एटलिस्ट म्हाका तरी खूब फेसिलिटी दिलेली आहा. खुबशीं कामां हांवें केलेलीं आहा. आतां हें सांताक्रुजान केलां तशें आतां म्हाका मेर्शेय करपाचें आहा आनी चिंबलाय करपाचें आहा. खुबशीं कामां ह्या गोवमेंटान म्हाका सपोर्ट दिला म्हणून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या फुडें खुबशीं कामां आमची करून घेवपाची. थँक्यू. Honorable Minister. बरें भाशण आयकलें, बरी बरी भाशणां आयकलीं. कोणाक इंट्रस्ट ना बांद सांबाळपाचें, फक्त सुंगटां पळयतात आनी आमी ते बांद फोडटा म्हणून मामलाक तेजेर शेतकऱ्यांक हें करपाक मदत करपाक दवरला, पूण तोवूय सुंगटां खाता मामलार. आनी अशें करून हे सगळे तरेचे शेतां आमगेली पाड पडल्या. ताका पावता वागयो म्हणजे सगळे आमी पळयतात
की आमचे पुर्वजांनी ही शेतां त्या वेळार केली आनी रोगताचो घाम गळून आतां मातशें मशिनां ना, आतां मशिनां आसात, कितें शेतां करतले आनी कितें, पूण त्या वेळार ती शेतां करपाक मनशांनी केली सगळी, आपले रोगताचो घाम गळून ती शेतां केल्ली. मागीर कितें जालें, शेतां आमी रोयली, आमी जगले, सगळें तरी जालें. मागीर आमकां एक वेळ तांदूळ गावनाशिल्ले, पुर्तुगेज वेळार आमकां इम्पोर्ट करताले, पाकिस्तानाचे तांदूळ बीन हाडटाले हांगा आमच्या गोंयांक, आमकां पावनाशिल्ले, एक पिकावळ जायनाशिल्ली, त्या वेळार हे सगळे तांदूळ भायल्यान येताले. आनी मागीर करता करता आनी बाकीचे हितूंच्यानी हिंदुस्तानच्यानी आमकां अशें स्मगलींग करून ते व्हडले तांदूळ येताले. म्हणून हे तांदूळ आमकां तेन्ना येताले सगळे, म्हणून आमी काट दीस काडले. आतां आमी लिबरेशन स्वतंत्र जातरीच सेमा उलोवपा जाय म्हणजे ही शेतां आतां आमकां दिसता की आतां शेतां आमकां रोवपाक जाय. आनी हय बील हाडटा, कितें आमी तुवें हाडलें तें बील बराबर आसा की शेतां जी कोण रोयता तेणें 3 वर्सां भितर, कोण विकता ती 3 वर्सां भितर रोवपाक जाय, बराबर आसा. म्हणून ही शेतां आमची आसा ती रोवपाक जाय. पयलुचेर आमी कोण करुना, पूण आतां हें करता आमी करतात. आनी आमचो सरकार, आमच्या देशाचे, आमचे गोंयचो मुख्यमंत्री, देशाचो प्रायम मिनिस्टर हो चड करून शेती खातीर हें करता आनी शेतीक चड आमकां प्रेफरन्स दिता. म्हणून शेतीक जर प्रेफरन्स मेळटा, आमी हांगसर दिता. आतां बजेट पास जाल्लें आसा आनी 8,000 कोटीची गरज ना, आमी आमचे कडेन पयशे आसा, प्रॉब्लेम ना, बांदतले हळू बांदतले बांद सगळे. तो 5,000 म्हणटा, ना ना सॉरी 5,000 म्हणटा, 5,000 कोटी तो म्हणटा सेंट्रलाचे म्हणटा. आमचे कडेन पयलींच पास जाल्ले पयशे आहा मरे हांगसर 24,000 कोटी प्रश्न ना. म्हणून ते शेतकऱ्यांक दिवपाचें करना, आमी शेतकऱ्यांक खरेंच मदत करपाक पळयतात. आनी आमी पळयतात की ते शेत जें आसा आनी त्या खातीर आमी बांदणारे सुद्दां बांदतात. आमी एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट बांदता प्लस वॉटर रिसोर्स बांदता, दोनूय डिपार्टमेंट आमी हे आसा ही जे आसा बांदणारे बांदपाचें काम सगळे शेताचें तें आमी काम करता. पूण त्याच बरोबर लोकांनी बी इंट्रस्ट घेवपाक जाय. आतां मेन ग्रोर्स जाल्ले आसा भितर, हे मेन ग्रोर्स कित्याक जावपाक दिले आमी, कितें रिजन, आमी रोवपाक जाय. बरें आतां टॅनिसचे कोलकात्या अंडर ते जमनीचे मालक जाल्ले आसा, कोणी तुमकां हाडयले रोवपाक, तुमकां दिल्या शेतां दिल्याक, शेताचे मालक तुमी जाले, तुमी कित्याक रोयना सरकार मदीं ना रे मेळटलें कितें हय रे आयक रे, ते आमी थोडे प्रयत्न करपाक नाका. सगळे जर सेंट्रलाक 5,000 कोटी करपा जाय, करुया आमी करता थोडं. आतां आमी कितले बांदर बांदला, आतां आमचे कडेन बांदलेले बांदर आसा, बांदुया. पूण तुमी सगळ्यांनी जे आयज मांडलां हांगा खाजल लँड, जे 18,000 खाजल लँड आसा तेच म्हणजे प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमी खाजल लँड जमीन प्रोटेक्ट करपाक जाय, आमची गरज आसा. आनी आमी हें फुडें सांगून वचूं केन्ना कितें येता म्हणून, कित्याक आयज सगळे कडेन उदकाची शॉर्टेज जायत येयल्या, फाल्यां फाल्यां आनीकय शॉर्टेज केन्ना जावंक शकता. ताका लागून वॉर जावपाचें आसा, उदकाची शॉर्टेज जातली तेजें वॉर जावपाचें आसा. काबरा कडेन वॉटर बीन कांय आसपाना, काबरा आनी दुसरे खंय तरी देशांत वयतलो. बापायन पुर्तुगेजाचेर केस घातली, नॅशनल इंटरनॅशनल कोर्टात हे तो वचपाक ना रे, तशें न्हू रे. उदक ना तेन्ना हांगा उदक ना तेन्ना दुसरे कडेन वयतलो, थंयच्यान उदक थंय हांगा येतलो परतो. हय हय उदक आमी एक्सपोर्ट करपाक आमी आतां आमी कितें आमी सुद्दां आमचे कडेन इतलो पावस पडटा, आमी तर सगळे कडेन डॅम बांदले सगळे गोंयभर,
आमच्यानी उदक कितलेशें हाडूंक जाता, शेत रोवपा जाता, मरड रोवपा जाता, आमगे हें तुका हॉर्टिकल्चर करपा जाता. आनी इतलें तें उदक तर आमी जे बंदारे घातले गोंयभर सगळे डॅम घातले आनी आमचें उदक जें भितर वयतलें भितरल्यान सीपेज जातलें आनी दर्यांक वयतलें उदक थोडें थोडें आनी जें खारें उदक भितर येता आनी ताका माड मरता तें मरपा ना. तेंवूय आमकां जातलें. आमकां डॅमूय घातल्यारय बऱ्या पडटलें आमकां शेती रोवपाक सगळें कामाक. आनी वयर जाल्यार आमी उदक येयलें एक्सपोर्ट करपा जातलें. बॅरल धाडुया अरब कंट्रीक, थंयचें पेट्रोल हाडुया. आमची उदकाची किंमत कितली. आमची गोंया पावस पडटा तर खंयच पडना. 126 इंच जो आमचो 136 इंच पावस पडटा हो आमचें उदक वेस्ट दर्या वयता. आमी तेजे उपेग करीत जाल्यार आमच्यांनी खुबसो उपेग करपा जाता आनी खुबशी पिकावळ काडपा जाता, खूब तरे पिकावळ काडपा जाता. पूण आमची हांगाची इल्ली जी आमी आळशीपण येयल्या ती पयस करपाक जाय गोंयकाराच्या. म्हणून गोंयकार आमी आळशीपणां करतात म्हणून नेबरींग जे कोण रे गोंयकार म्हणजे गोंयकार आमी सगळे आळशी जाल्यार म्हणून भायले लोक येता न्हू रे. तेंची चूक कितें. आमी आळशी जाल्यार आमी काम करपाक सोदना. तेका लागून आमी आनी पयर आमी ट्रेनींग दिल्या मडगांव भुरग्यांक शेती विशीं आमी सगळी म्हायती करपाक आमी पेपराचेर दिलें. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान पेपरार दिलें. इतले भुरगे येयले मागले 30 येयले डबल बक्षी मायज म्हणजे आनी ऑल क्वॉलिफायड भुरगे काणकोण आनी खंयचे सावड्डे आनी खंयचे सगळे गोंयचे भुरगे येयले. आमी तांकां शेती विशीं ट्रेनींग दिल्या मडगांव येयले आनी आमी तांकां ट्रेनींग दिली. सगळे कोण MS जाल्लो, कोण MA जाल्लो, कोण आनी कितें जाल्लो AC सगळे तशे भुरगे येयले. आमकांय बरें दिसलें की खरें भुरग्यांक इंट्रस्ट येयलो म्हणून. खरें एग्रीकल्चर तांकां इंट्रस्ट येयला आनी ते रोवपाक सोदता कितें तरी. अशें ते तुमकांय बी येवपा जाय, तुमकांय बी उमेद येवपा जाय तांकां मदत करपाक. चला करात, आमी आसा तुमच्या फाटल्यान. हें तर आमी तेंचेर रावले जाल्यार आमी रावूंक शकता तांकां तेंचेर बरें हें करपाक सोदता. म्हणून ताका लागून आयज आमची जे शेत आसा जे जाणटेल्यांनी केल्लें ते जवळ जवळ म्हाका दिसता 18,000 हेक्टर जमिनी आमी शेत केल्लें हें खाजर लँड. ते वेळार आतां ट्रॅक्टर आसा. आतां फाल्यां आतां आमगेलो गेलो फाटल्यान तो ट्रॅक्टर सगळ्या लोकांक मदत करता. तेणें बी हाडल्या ते ट्रॅक्टर. आतां ट्रॅक्टर आसा तेन्ना पयलीं नाशिल्लें. म्हणजे ते वेळार सुद्दां आमच्या लोकांनी हें रोयलें आनी आयज शेतान आमकां दिसता आमी जगले त्या शेतांचेर. म्हणजे आमकां तांदूळ त्या वेळार ते मेळटाले. म्हणून अशे वेळार आमी सगळें तें राखून दवरलें. आयज आमचें ड्युटी आसा कर्तव्य राखून दवरपाचें. आनी तें आमचें सरकार जें आसा आमचें चड सरकार एग्रीकल्चर चड म्हत्व दिता. आमी प्रोत्साहन दितात आनी आमचें ठरलेलें आसा की खंय खंय कितें जाता तितलें आमी हें करतलीं. आनी आमी जे जावं मातसो खंय बांदप फुटलें आनी कितें जातलें आमी रोखडेच वयतात. आतां इतले दिसांनी कितलेशीं टेंडर केल्लें आसा बांदपाचें. आमी बांदपाक घेतात. सगळें बांदपाक घेतले आमी आनी ते बांद करपाक जाय. आमकां जाय आमची ही शेती केन्ना कसलो काळ येता म्हणून आमी शेती राखून दवरपाची गरज आसा गोंयकारांक. आमी सगळ्या गोंयकारां खातीर म्हणटा पूण आमच्याच खातीर आमी राखून दवरपाची जमनी हें आसा ते राखून दवरपाक जाय. आनी आतां जे नवीन बील येता ते सोडून 3 वर्सां फुडें येतलें. एक सर्टन काळ टायम ते रोयनासा उरलें जाल्यार परतें घालून सरकारा कडेन वचूंक शकता अशें बील येवपाचें आसा. म्हणजे हें तर आमी तर केलें आमी आळशीपणां आमच्या आंगाच्यान वयतलीं. आमी बऱ्या पडटलें आमकां. आनी आमी आयज हे खाजर लँड जें आसा आमी हें जवळ आमचे 8 तालुक्यांनी चड करून आसा. 8 तालुके आमचे 12 पैकी 8 तालुक्यांनी शेतां आसा आमची. आनीक जवळ जवळ आमी 5,000 बांद जे आसा 450 किलोमिटर लेंथ हो आमी त्या वेळार घेतला. आमी जवळ जवळ आमी आतां आमचे 2003-2004 ह्या वर्सा 3 डेट आयज आमी 64,000 बांद जवळ बांदल्यात येवपाक घेतला घट करपाक सगळें तरेचें. आनीक
आनी आमी सगळी खाजन एरिया ही प्रोटेक्ट करपाक आमचे प्रयत्न आसा का आमी प्रोटेक्ट करपाक सोदतात आनी बांद जे आसा मोडपाक आमी जे कडेन मोडपाक आनी कोण सुंगटां मारपाक पळयता तेंचे मातशें कडक कायदो करपाची गरज आसा की बांद शेत जाय काय सुंगटां जाय म्हणजे दोन आमी दवरची पडलो वागयो काय हें शेत ते दोन भितर एक ठरय म्हणजे ताका लागून आमकां दिसता की मामदाराक टायम आसना केशी दीस आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा ताका ती बांदांनी वयची पडटा आनी लोकांनी केसी उरता म्हूण काय कशी टॅनन्सी केसी तेव्हा मातशें तुवें पळोवन घेवचें आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर आं येस अरे वयता तर वयता मोठी गाल सोडून वयता तो अशें काय सर जे तेणी कितें हें केलां की 8,000 कोटी 5,000 कोटी सेंट्रलचे हाडचे म्हाका दिसना की आमकां वचपा लागना ऑटोमॅटीक आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर आसा तो शेती खातीर इतलें हें आसा की देशभर शेती जावची वाडची शेतकऱ्यांक मदत करता खुबशी तरेची मदत करता आमची तुगेले जी कार्ड कृषी कार्ड केल्लें आसा सगळे तरेचे आनी तेंची तांकां मदत येता सगळे तरेचे आनी आमचे गोंयचो सरकार ते धर्तीचेर चलता तेजे पावलाचेर पावल चलून आमी त्या लोकांक बेनिफीट दिवपाक पळयता म्हणून हें तुमी सगळ्यांनी सांगलां की हांव चड वेळ घेवचो न्हू की तुमी थंड जाल्यार हांवूय थंड जाला पावस हें लागता थंडी लागता रे म्हणजे आमी एक कितें करुया आतां हें तुगेलें पळय हें आसा 5,000ची रेजोल्युशन तें तुवें फाटीं घेवचें फाटी घेता सांगता व्हिडिओ करता चेन्नई विचारपाक सोदता एक मिनिट हांव सोंपयता स्पीकर सर एक म्हणजे 3 डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसा एग्रीकल्चर WRD आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ताच्या खातीरूच म्हणजे हेजे डिटेलान हांव थोडेशें आन्सर दिता आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टरीन रायटली पॉयंट आवट केला आनी तुमी सगळ्यांनी उलयता आसतना सांगलां 3,000 वर्सां पयलीं पासून खाजन शेती गोंयकार पारंपारीक रित्या सांबाळटा आणि जशी गोंयकारांनी आपली संस्कृती सांबाळी त्याच धर्तीचेर खाजन शेती सांबाळी आमी एप्रिसिएट करपाक जाय आणि हे ते स्वता तेंच्यांनी करताले म्हणून तर खाजन शेती आयज पर्यंत सांबाळिल्ली पण आमी पळयता रेजिनाल्डांनी उलयता आसतना सांगलें हे केन्नाच्यान वाट लागत गेली 1961तल्यान स्वतंत्र जाल्या उपरांत खाजन शेतीची वाट लागत गेल्या ताज्या पयलीं नासली ताज्या पयलीं आमचे जाणटेले जे खाजन शेती पळयताले तेन्नाच्यानूच खरें खाजन शेती सारकी आसली खऱ्या पद्दतीन वाट ती बागेरूच लागत गेली जेन्ना प्रत्येकाक दिसपाक लागलें की तें सरकारान करपाक जाय टॅनंट एसोसिएशनांनी करपाक जाय कुमुदादीन करपाक जाय आनी सगळे इनवॉल्व जायत गेले तेन्नाच्यान खरी वाट हांव तितूर वचना पण तरी सुद्दां 18,000 हेक्टर शेती जी आसा पळय न्हू ही शेती म्हणजे आयजूय तेणी म्हणटा त्या प्रमाणे कोण लायतलो कितली लायतलो तितूर सगळे डिटेल या एप्रॉक्सिमेटली 500 प्रोटेक्टीव बंद आनी 450 किलोमिटरची लेंथ 8 तालुक्यांनी आसा आमी हेजो पयली सिस्टम जी आशिल्ली अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर 50-50 म्हणजे 50% सरकार दिताले आनी 50% टॅनंट एसोसिएशनान त्या बांदपाक जाय आसले तेज्या उपरांत स्कीम रिवायज केली टॅनंट एसोसिएशना कडेन पयशे ना म्हणपाक हाज्या पयलीं खरें म्हणजे पूर्ण काम हे टॅनंट एसोसिएशनूच करताले सगळे शेतकार एकी कडेन येवनूच काम करताले आतां तो सांगता सगळें दी म्हणून थंयसर CCTV कॅमेरा लाय सगळे मशीन लाय थंयसर आनी कितें कर सगळेंच लाय म्हणजे आमी करता तें काम आमी श्रमदान जे करता पळय तुमी श्रमदान तुमी करता बट त्या सगळ्यांक बाकीच्यांकूय करूंक लावपाक जाय आमचें कांयच म्हणना ना त्या खातीर हांवें म्हटलें की इतके तो जेन्ना CCTV कॅमेरा घाल कशें फोडटा आनी कोण फोडटा नुस्तें मारूंक तें म्हणटा तो हें जावचें ना स्पीकर सर सरकार सिरियस आसा आमी त्या खातीर तर 90-10 केली न्ही स्कीम 50-50 आसली ती 90% दिवपाची स्कीम केली आनी 90%नाक स्कीम दिली ओके हें सगळें जाल्या उपरांत हांव पळयता की आमी अंडर एक्ट गोवा एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट 1964 आणि रूल 1965 तेन्नाच्यान जवळपास म्हणजे 64 खाजन बांद इट इज एप्रॉक्सिमेटली 96.91 किलोमिटर्स 5,470 खाजन एरिया प्रोटेक्टेड करपाचो हे घेतलो केली सुद्दां तो जे सांगता पळय न्ही तितूंतल्यान जवळपास 12 खाजन बंद ऑनगोईंग विच इज इन प्रोटेक्शन ऑफ द 12.39 km bunds which is safeguarded 450.58 hectares of खाजन लँड इतकी आमी केली ही स्कीम अंडर RKVY म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना हाच्या अंतर्गत आता आमी DPR हाजे रेडी केल्या DPR करून ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडल्या
आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम जी आसा पळय न्ही ही 75-25 हेजेर आसा ती धाडून दिल्या ऑलरेडी कन्सल्ट करपा खातीर तितूर फक्त आतां पर्यंत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान कितें केलां तें सांगता नंबर ऑफ बर्न रिपेर्ड 64 लेंथ ऑफ द बर्न रिपेर्ड 96.91 किलोमिटर्स एरिया प्रोटेक्टेड 5437 हेक्टर्स अमाउंट स्पेंड 111.34 crores आणि ताज्या उपरांत आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आमकां पयशे मेळ्ळे 27.64 टोटल अमाउंट स्पेंड इज एन 138.98 crores ऑफ रुपीज आमकां मेळ्ळे हाज्या व्यतिरिक्त वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हांच्यांनी नंबर ऑफ बर्न रिपेर्ड 20 बर्न द अमाउंट स्पेंड 40 crores आतां पर्यंत टोटल 178.98 crores आमी स्पेंड केले आनी तेज्या उपरांत आतां रिसेंटली जे आहा पळय न्ही ह्याची सगळी स्कीम आमी रेडी करून धाडल्या पण एक गजाल आसा आमदार विजय सरदेसायान जे सांगले पळय न्ही 60 रुपीज पर किलोमिटर दिवपाक अजूनय आमी अजून जाय जाल्यार पर स्क्वेअर मिटर दिवपाक अंडर दॅट सेम फार्मर माहीत दिता रेट माहीत दिता ते हांवें सांगलें म्हणजे सरकारा कडल्यान केंद्र सरकारा कडल्यान आमी स्कीम धाडल्या प्रपोजल धाडल्या 500 कोटी रुपया आमी मागल्या टप्प्या टप्प्यान ते दर वर्साक आमी जितके मोडटा इट इज एन 75-25 एरिशून ते पयशे येतले बट ते पयशे येवच्या पयलीं आमी पयशे दिवपाची आमची तयारी आसा तो रेट जाय जाल्यार हांव रिवायज करता हो 60च्या येवजी आतां मायज जातलो रेट हांव रिवायज करूंक लायता घेवन डिपार्टमेंट बसोन आनी फार्मर्स सोसायटी ज्यो पयशे आमी तांकां दिता सोसायटीनी ते करचे जेणे करून तेंच्यांनी प्रोटेक्शनाची जबाबदारी आपुणूच घेवची तेंच्यांनी बंद बांदचो तेंच्यांनी प्रोटेक्शनाची जबाबदारी घेवची आमी जाता तितके आनी हांव परत सांगता 40 आमदारांच्या भितर जेणी इनिशिएटीव्ह घेवचो आनी शेत लावपाची हमी घेवची कित्याक हांव सांगता म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघात 25 crores तो आसलो तेन्ना 25 crores रुपये त्या उपरांत मोडले अजूनय शेतां लायनात ते अजूनय शेतां लायना म्हणजे 25 कोटी रुपया शेतकारां खातीर मोडटा आमी आनी जर शेत लायना जाल्यार कितें उपयोग आसा हांवें विचारला थंयसर म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघातलें सांगता 25 कोटी रुपया मोडून जर शेत हांव म्हणटा सरकाराक सोड तुमकांच जर कायदे येणार कित्याक म्हणून मोडपाचें आतां फक्त कशें आहा तें उदीक प्रत्येक फावटी वयर येतलें गांवांत भरतलें सगळें पाड जातलें मेंग्रूज वयर गांवांत पर्यंत पावतलें म्हणून बंद बांदपाचो इतकें दुसरो तेणी रेवकारांचो विशय सांगलो ते आसा तो एक इश्यू ताका रिलेटेड आसा परत थोडे रेव काडून बांदलेले वचोंक लागलेले आसा थोडे नुस्त्या खातीर करून म्हणून म्हाजें सरळ म्हणणें आसा सरकार इज व्हेरी मच सिरियस पयशांची कमी ना आनी हे जे कोण करपाक तयार आहा स्वयंपूर्ण गोंय शेतां पासूनच जावपाक जाय म्हणणें बरोबर आहा तुजें पयलीं एग्रीकल्चरा पासूनच जातलें आनी खाजन शेती तेज्या खातीर मस्ट आसा हांव आयज परत सांगता फ्लोर ऑफ द हावस जे कोण करपाक तयार आहा ही स्कीम रिवायज करता 60 हय तूं हे पळय ही स्कीम रिवायज करून 60 रुपीसाच्या ऐवजी जर ताका 80 रुपीज सुद्दां जरी दिवचे पडले आसत 80 रुपीज दिवपाक आमी तयार आसा जे कोणी आसा ते पळय तूं जे रजिस्टर्ड ना नोटिफायड ना न्ही ते रोवपाक जर तयार आसा हांव मामलेदाराक सांगता आनी करून घेता मामलेदाराक सांगून हांव करून घेता नोटिफायड करून घेता आनी तांकांय पयशे दिवपाक तयार आसा बट पयशे तांकां दिता एक्चुअली आरकेबी वायांतल्यान पयशे मागपूच न्ही म्हळ्यार 75-25 आहा पळय तो कित्याक करप शेतकाराक जर इंट्रस्ट आहा जाल्यार शेतकारान करपाचें तुका इतले आमी पयशे दितात PWD ते कोणते वॉटर रिसोर्स नाल्यार एग्रीकल्चर सॉयल कन्जर्वेशनान करप ना काम शेतकारांनीच करप पर स्क्वेअर मिटर 80 रुपया काय दॅट वॉज द स्कीम वन मिनिट इंट्रस्टेड जे लोक आहा 2000 हेक्टर जे आमी आयडेंटिफाय केल्ले तातूंत म्हाका दिसना 2000 हेक्टर सगळे तयार आशिल्ले 450-500 हेक्टर तयार आसतले पूण ती नांवां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आसा जे लोक आपूण आपले ओन खोशेन येताले की आपूण हें आपले खाजन राखूंक सोदता आतां एग्रीकल्चर मिनिस्टरान म्हणलां तें इम्पॉर्टंट की कोणाक रोवपाक जाय तें पयलीं सांगा काय कोणाक सुंगटां जाय ना क्रक्स इट इज वॉट इज सेइंग इज रायट नो वॉट इज सेइंग इज रायट व्हेरी करेक्ट नो पॉयंट इज धर तुका शेती करपाची ना तूं हें करून घेतलो आनी मागीर सुंगटां करतलो जाल्यार तेच जाला बांदून घेता दुसरे वटेंतल्यान सोडटा म्हणजे वयल्यान तें उदीक तांकां दवरूंक बरें पडटा तो ही इज व्हेरी मच रायट वाय आय एम टेलिंग यू बांद दॅट्स वाय आय सेड हांवें कितें म्हणलां आयडेंटिफाय कर कोण शेतकार शेत रोयता तो पयलो ते कंडिशन घाल आनी बाब विजय म्हणटा की 70 घाली आनी 30 घाली 70-30 न्ही
0.07 देखो फारीक करपा रेडी नाही, नॉट 70%. ना ना त्यांना ते आपण पैसे 0.01 देखो करपा रेडी नाही. हांव सांगतो ना रे रिजिनल प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स. स्पीकर सर तो घुसपला हांव कितें म्हणटा ते घालपाचे क्वेश्चनूच ना. सरकार तुमकां पैसे दिता, काम करून घ्या. काम तुम्ही करून घ्या. हय. सरकार पसून टेंडराचेर पैसे खायना. तांचे कितें एक्युजेशन आसता की टेंडरिंगाचेर तुमी खातात आनी कितें काय ना. तुम्हीच करा सरकारान तांकां काम. पैसे तुम्हीच तुम्हीच करा. करा. ऍक्च्युअल पूण त्याचे दर- कॉस्ट दिता आम्ही. पूण दर स्पीकर सर फेल जाले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? तुम्ही. बरोबर हे आसा. जावंक जाय. म्हणून जाल्यार ऍक्च्युअल कॉस्ट आम्ही दिता, पैसे घालू नाका. ऍक्च्युअल कॉस्ट दिता, पण करपाची जबाबदारी घ्या आणि परत शेत लावपाची जबाबदारी घ्या. ऍटलिस्ट त्याच्या उपरांत शेत लायतले म्हणून आम्ही दिवपा. त्या ती म्हणटा सुरवात तुझ्या पासूनच कर. त्या ती 5,000 कोटी मागल्या पळय न्ही, म्हणजे फाल्यां बेश्टें सांगूंक नाका 5,000 कोटी आपूण मागलेले हेंच्यांनी हाडूंक ना हे आनी नाका. आमी कितले मागपाचे ते मागता, पण तुका कमी जावचें ना. हाजी काळजी घेता आमी. एक गजाल हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना असोच एक बांद तो आमी केल्लो आनी तांकां पयशे दिल्लो पळय न्ही. जो एक तातलो मोरका आसता पळय आसा न्ही तोच पयशे उडयता. हे नवें पळय. आं तो मेन हें आसता पळय तांगे मोरका आसता पळय आसा न्ही ताणें मागीर शेवटी तो बांद मेकॅनिझम तेजेर डिसायड करूया. ताजेर हें स्पीकर साहेब करपाचें मेकॅनिझम आवश्यक. तेजेर बारीक डिसायड गजाली करूया. बारीक गजाली. फार्मर्स असोसिएशन आसा पळय न्ही तेका कन्सिडर करून आमी पयशे ऍक्च्युअल कॉस्ट दिवपाक तयार आसा. हांव डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक सांगता. डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर आमचो डायरेक्टर ऑफ WRD मामलेदार हांकां जॉयंटली घेवन तेजें मेकॅनिझम ठरवया. आमी दिवपाची तयारी आहा. इनिशिएटीव्ह आमदारांनी घेवची. चर्चा खूब जाल्ली आसा. स्पीकर सर सगळे एसोसिएशन तू म्हणटा तू तांकां दिवपाक सोदतलो एसोसिएशन थोडे एसोसिएशनान आख्खी कब्जा केलो आहाय. सो दे आर नॉट टेकिंग द पीपल इनटू कॉन्फिडन्स. सो तांकां जनरल बॉडी कितें जालें ते घेवन मागीर करूया. कोण न्ही ते करता. ते इतले हे जालो आहाय. यू ते कॅनॉट मामलेदाराक इवन आय सांगता. कॅनॉट इवन टच देम बाय मिस्टेक. ते चड पयशे काड जाल्या. स्पीकर सर जशें सीएमान सांगलें की आमी जी पॅकेज आसा ती हाडना म्हणून आमी आमकां कितले जाय तितले सांगतले म्हणून. हो प्रश्न फक्त एक पर्टिक्युलर एरियेचो ना. हो प्रश्न 18,000 हेक्टर जमिनीचो आसा जो खाजन जमीन आसा. 5,000 ऑलमोस्ट 5,000 हे जाल्या म्हणटा रिवायव जाल्या म्हणटा. सो बाकीची केन्ना जातली अशें समज आमी मिनिस्टरान जशें सांगलें की ल्हव करुया. ल्हव म्हटल्यार केन्ना तो एप्रॉक्स टायम केन्ना आसतलो मीन्स केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातले अशें ल्हव करून आतां खूब वर्सां जालीं 20 वर्सां आमी पळयता आमच्याच सायडीन. स्पीकर सर आयज आतां ह्या हावजान रेजोल्युशन आयल्या सगळ्या गोंयाक कळ्ळें न्ही. म्हाजें म्हणणें आसा फुडल्या 15 दिसाच्या भितर जितली एसोसिएशन आसा जितले खाजन शेती आहा तितक्या जाणांनी आपली एप्लिकेशन आपल्या JDO कडेन सबमीट करची. कितली येता ती पळयता हांव. कितले जाण सिरियस आहा ते पळयता Along आनी with तितली affidavit, घेता. along with affidavit that they are going to cultivate, and if they don't cultivate, they will be taken back. रायट. ताजेर मेकॅनिझम हांव challenge मारता तुका actually ती दिवपाक. करता आमी. पयलू म्हणजे हांव क्लिअरिफिकेशन करूंक सोदतां. जशें सीएमान जशें सांगलें की आमी एसोसिएशन जे आसा तांकां अप्रोच जातले. हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां हांवें रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेनूय उलयल्लो की जी एसोसिएशन आसा आयज AGMूच जायना. हेजेर कोण कित्याक पळयना. आतां कितली खूब आतां ऑलमोस्ट 50% आमी जेन्ना LEQ काडले ऑलमोस्ट 50% जी एसोसिएशन आसा तेंच्यांनी AGMूच घेतलेली ना. अरे शेतकऱ्यांनी इंटरेस्ट तशेंच फॉर्म 3A लिस्ट जी आसा ती अपडेटूच केल्ली ना. 5 वर्सां जालीं म्हटल्यार 5 वर्सांची लिस्ट म्हटल्यार ताचे पयलू म्हटल्यार अजून पर्यंत तेंचे भुरग्यांक तांकां अपडेटूच करूं ना. सो हें समज जायना नाल्यार अशें जातलें कोण रोवपाक पावना. स्पीकर सर हांव मामलेदाराकूय कामाक लायता. जे की कोणाची जनरल बॉडी घेवना ती जनरल बॉडी घे म्हणून मिनिस्टर सोमते मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन दी तें लायता. आनी जितक्या एसोसिएशनांनी सबमीट करता पळय न्हू एका म्हयन्या भितर सबमीट करून तितक्याचे बंद आमी बांदपाक तयार आहा. स्पीकर सर आनी एक प्रश्न आसलो तो म्हणजे रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर. रेव्हेन्यू स्पीकर सर रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर म्हणून आसा रूल बुकान आसा सगळे आसा. खंय आसा तो. ताका टुरींग करपाचें आसता ताणें पळोवपाचें आसता बांद कितें जालें तें. आतां इतलीं वर्सां जालीं कोण पळयना. सर आमी सांगलें ओन कर म्हणून. ओन करूनी आमी जर ते सगळे पळोवपाक गेले न्हू हेच जाला काय ना काय जावपाचें ना. शेतकऱ्यांनी ओन करपाक जाय आपूण लावपाची जबाबदारी घेवपाक जाय तेन्नाच जातलें. स्पीकर सर अशें ते रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर टॉर्च घेवन भाव बांदला काय ना टेप घेवन भाव जावचें ना. हे रूल बुकान आसा. हे रूल ऑलरेडी आसा ते रूल बुकान कितें आसा. सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. कल्टिवेट जाता काय ना तो पळोवपाक जाय. फॉरो म्हणून सर स्पीकर सर फॉरो म्हणून घेताले. एक मिनिट फॉरो म्हणून घेताले आयज कित्याक घेयना फॉरो. तालाटी इज देयर टू गिव्ह ऑल रिपोर्ट्स. स्पीकर सर तोच रिपोर्ट हेच सांगता हांव की हे जायना हे टायमली जायना. स्पीकर सर बसून घ्या.
दुसरें घेयात. ह्या विशयाचे भरपूर चर्चा जाल्ली आसा आनी हो संवेदनशील विशय आसा. स्पीकर सर हांव फक्त सोंपयतना परत एकदा सांगता आमी शेतकऱ्यांच्या बद्दल खूप सेन्सिटीव आसा. जेंका जेंका कोणाक आपले आपले बांद बांदपाक जाय त्या सगळ्या शेतकऱ्यांनी आणि टेनंट एसोसिएशन जी कोण आसा पळय तेंच्यांनी आमचे झेडिओ जे आसा तेंच्या कडेन एप्लिकेशन दिवची. आमी बांद बांदून दिता आनी आमी म्हणजे दोनूय तरेन आमी आतां 90-10 आसा ऑलरेडी चालू आसा. बट ताच्या व्यतिरिक्त ओन जर जबाबदारी करता आणि ते जर करून घेता तो रेट 60 रुपीज जो असलो तो वाडोवन दिता आणि त्यांच्यानी पूर्ण जबाबदारी घेवची. प्रायव्हेट जर आसलो ऐक रे प्रायव्हेट जर एसोसिएशन ना प्रायव्हेट शेतकारां प्रायव्हेट शेतकारांचे बी म्हणजे राव रे प्रायव्हेट शेतकार म्हणजे चड जाण आसा. ना सपोज आयलो एक दुर्या एक मनशाचे बाट आहा आनी तो म्हणटा आपूण रोयता आज मेरेन रोयनाशिल्लो आतां हें कर ही ऑल्सो गेट्स अ सबसिडी. हय ताका आमी स्कीम डिसायड सेम कितें वॉट एवर एक जालें. दुसरें कितें आहा न्ही हाजेर एक कट आवट डेट दवर. आयच्यान आपूण तुका नेक्स्ट सेशन मेळटलें 4 म्हयने. 4 म्हयन्यांनी जे कोण खाजान फार्मर आहा तांणी येवचें आनी हें करचें. नाजाल्यार कितें ओपन एंडेड तें जावचेंच ना केन्ना. स्पीकर सर हांव परत एकदा सांगता आमी तो म्हणटा 4 महिने दी 4 महिने दिता जेंच्यांनी सगळ्यांनी एप्लिकेशन दिवची आणि आपण जबाबदारी घेवपाक तयार. आमी तितक्याय जाणांक झेडिओ कडेन सिंपल पेपराचेर एप्लिकेशन बरोवन दिवचें आणि जर कोणाच्यो मिटिंगो घेवंक ना जनरल बॉडी घेवंक ना तेंच्यांनी मामलेदाराक कळोवचें. मामलेदाराक हांव त्योय घेवपाक लायता जेणे करून तेंच्यांनी जबाबदारी आपूण घेवची. फुडें वचचें न्ही. स्पीकर सर आता जेन्ना आता सीएम सर म्हणटा केन्ना पर्यंत म्हणजे आता तो सांगता न्हू आमी हें करता तूं फाटीं घे म्हणून जो केन्ना पर्यंत जातले म्हणजे एंटायर हांव फक्त एक लोकेशनाचेर उलयना एंटायर केन्ना पर्यंत जातले हें आश्वासन कोण दिना. जेन्ना आमी शेतकारां वांगडा आसा म्हणटा शेतकारां आसा जाल्यार तें जावपाक जाय कंप्लीट जावपाक जाय. प्रस्ताव फाटीं घेवपाक रिक्वेस्ट करता. जाल्यार तेणे सगळे रिक्वेस्ट करून प्रस्ताव फाटीं घेवचो ना. स्पीकर सर समज सरकार सेंट्रल गव्हर्नमेंट घेवंक शकना जाल्यार वर्ल्ड बँकाक अप्रोच जाय. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट वर्ल्ड बँकाक अप्रोच जाल्लो आसा. तशेंच आंध्र प्रदेश सरकारूय अप्रोच जाल्लो आसा. आमचो झारखंड सरकार गोंय कित्याक जावपाक सोदना म्हटल्यार तुमकां शेतकारांक वयर काडपाक नाका अशें जालें. आयज आमी ती शेत रोवन आमचे पोटां भरताली सगळे आमचे जाणट्यान मिनिस्टरानूच सांगला. सो ही कित्याक आतां परत भरपाची ना कित्याक आमी ते रेशनाचे आतां रेशनूय बंद केला. तुम्ही हो प्रस्ताव फाटीं हांव फाटीं घेयना डिविजन म्हाका हांव फाटीं घेयना. लेट लोकांक पळोवनी की बाबा सरकाराक कितें जाय तें. बरें प्रश्न असो आसा थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें. जांकां हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. थाराव फाटीं घेतलो. जालें आतां फुडें